नमस्कार. गोवा मिड्डेत अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारात. फुडल्या 2-3 म्हयन्यांत गोंयांत IIT उबारपाक सरकार जमिनीची व्यवस्था करतलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत इंडिया इकॉनॉमिक कॉन्क्लेवात उलयलो. IITचे जमिनीचो वाद सुटला. गोंयांत मरीन क्लस्टर येता. ताणे फुल फ्लेज ब्लू इकॉनॉमी जातली. नवी टुरिझम पॉलिसी जाल्या. टुरिझम गुंतवणूकदारांक खंय सिंगल विंडोची व्यवस्था आसतली. इन माय लास्ट 10 ईयर हमने एजुकेशन पॉलिसी पास कर दी है. एट प्रेजेंट गोवा में NIT है, IIT है, इंस्टीट्यूट ऑफ बिट्स पिलानी है, इवन दो द GIM है. अभी सिर्फ IIT के लिए जगह देना बाकी थी. वी आर गिविंग द लैंड फॉर द IIT इन विद इन दिस 2-3 मंथ्स. वी आर गिविंग द लैंड. बिसाइड्स दैट वी आर ऑलरेडी IIT के लैंड को लेकर के जो डिस्प्यूट था वो सॉर्ट आउट हो गया. जी हाँ, बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गया. विद इन 2 to 3 months वी आर गिविंग देम लैंड. So 2 to 3 months we will see a new IIT in Goa. The campus will start. Campus will start. उनके ब्लू इकोनॉमी में जल संपदा स्कीम है, द मरीन क्लस्टर है. ऑलरेडी वी आर द फर्स्ट स्टेट हु हैव स्टार्टेड द मरीन क्लस्टर इन द स्टेट ऑफ गोवा. वी हैव द शिपिंग इंडस्ट्री, वी हैव द गोवा शिपयार्ड. सो दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड गिवन द बिग बूस्ट फॉर द गोवा शिपयार्ड. सो दैट डेफिनेटली विच विच द ब्लू इकोनॉमी के लिए बड़ा बूस्ट मिलेगा. इससे आगे आने वाले 5 साल में ब्लू इकोनॉमी बेहतर वे से गोवा में दिखी जाएगी. न्यू टूरिज्म पॉलिसी में इन PPP मोड्स पे हम जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उनको विद द ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस विद द सिंगल विंडो क्लियरेंस वी आर गिविंग द प्रेफरेंस. एक्चुअली वी वांट द सस्टेनेबल माइनिंग. गोवा में आयरन ओर माइनिंग है 2012 से लेके 2022 तक. आज भी सुप्रीम कोर्ट के बैन की वजह से बैन है, लेकिन डेफिनेटली this time in this tenure we are starting with mining. We had already formed the mining corporations, we had already formed the dump policy different way, and with the help of the government of India this time we are starting with sustainable way से. But Supreme Court आपकी बात नहीं सुन रहा है डॉक्टर साहब. अभी सुप्रीम कोर्ट की बात हम सुनेंगे. बट दोबारा जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में अपील करने इस माइनिंग? No, not at all. We are doing the auction lease. We are doing the auction of the leases. लातूर उदगीरातले 95वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात मराठी कोंकणीचो वाद. मराठीच गोंयची पयलींच्यान भास म्हूण संमेलनाध्यक्ष कौतुकराव ढाले पाटलान दावो करून क्रिस्त पुराणाचो संदर्भ दिलो. मुखेल सोयरे म्हूण गेल्ल्या दामोदर मावजान सोमतीच जाप दिली. भाशेचो आदर जातलो हे खात्रीन आपूण हांगा आयला. लोकांक भाशा कळूंक ना म्हूण क्रिस्त पुराण बरयल्ल्यान परत खंय मराठीन लिखाण केल्लें ना. कोंकणीक राजभास करतना गोंयच्या राजकारण्यांनी मराठीचो बळी दिलो. मराठी पयलीं सावन गोंयची भाशा म्हूण संमेलनाचो अध्यक्ष उलयलो. कोंकणी मराठी कडच्यान तुटून खंय स्वतंत्र भास जाली. ख्रिश्चन धर्मप्रचारक सांगतो मराठीमध्ये रचना करत असताना आपल्या भाषेची तोरी. जैशी पुष्पा माझी पुष्पमोगरी की परिमळा माझी कस्तुरी, तैशी भाषा माझी मराठी या. अशा पद्धतीनं तो मराठीमधून सांगतो. म्हणजे मराठी म्हणजे 600 वर्षापूर्वी, 500 वर्षापूर्वी, 600 वर्षापूर्वी मराठी ही गोव्याची भाषा होती. हा इतिहास आहे, सिद्ध होतो एवढ्यावरून. ही जशी महाराष्ट्राची भाषा आहे तशी ती गोव्याची भाषा आहे आणि म्हणून ती अतिशय प्राचीन अशा प्रकारची भाषा आहे. कोकणी कधीपासून आहे? कोकणी ही मराठीची बोली आहे. आमच्या शिक्षकांनी आम्हाला शिकवलं की मराठीची बोली हा भाग वेगळा, पण आम्ही अभ्यास केला तेव्हा सुद्धा आम्हाला जाणवलं की मराठीची बोली आहे. गोव्यातल्या मराठी राजकारण्यांनी आपली भाषा जोई आपल्या भाषेचा बळी दिला, कोकणीला राजभाषा केलं आणि बहुसंख्यांची भाषा टाळली. बहुसंख्यांची भाषा सोडून दिली, फेकून दिली. तिला तुल्यबल अशा प्रकारचं सुद्धा स्थान दिलं नाही, म्हणून हा वाद आला. हाचेर गोंयचो ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत लेखक आणि मराठी संमेलनाचे व्यासपीठार मुखेल सोयरे म्हूण आशिल्ल्या दामोदर मावज्याची थंयचे थंयच ही जाप. त्याच्यानंतर जेव्हा हे पुस्तक घेऊन जे जनसामान्यापर्यंत गेले, बहुजन समाजापर्यंत गेले, तेव्हा त्यांच्या डोक्यावरून सगळं जायला लागलं. तेव्हा मग एकही पुस्तक त्यांनी मराठीत लिहायचा प्रयत्न केला नाही. हे मराठीच्या विरोधात सांगत नाही मी किंवा कोकणीच्या बाजूनं म्हणून सांगत नाही. लोकांच्या भाषेतून त्यांनी ते सांगितलं आणि मला वाटतं लोकभाषेचा आदर कसा करावा हे आपण तिकडे शिकलं पाहिजे आणि मराठीत तो लोकभाषेचा आदर केला जातो ही खात्री बाळगून मी इकडे आलो आहे. पुर्तुगेज राजवटीत गोंयकारांनी कोंकणीचेर 300 वर्सां बंदी सोंसली होय इतिहास सांगलो. सरकारनं 1684 साली कायदा करून
संपूर्ण कोकणी बोलण्यावर लिहिण्यावर बंदी आणली ती आम्ही 300 वर्ष सोसली. मला वाटत नाही जगातील कुठल्याही भाषेच्या वाटेला असा प्रसंग आला असेल. जणांनी आक्षेप घेतला मी कोकणीत लिहितो म्हणून, तेव्हा मला आश्चर्य वाटलं. कोकणी ही मराठीची बोली असं तुम्ही मानता ना, मग तुमच्या मराठीच्या बोलीतून जर मी लिहिलं त्याला आक्षेप का? हा प्रश्न मला त्यावेळी पडलेला होता. अजूनही तोच प्रश्न माझ्या डोळ्यासमोर आहे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 10 आमदारांचे अपात्रता याचिकेचेर सुप्रीम कोर्टाची तेन्नाचो सभापती आणि 10 आमदारांक नोटीस. काँग्रेसीचो आदलो अध्यक्ष गिरीशाची आव्हान याचिका. आदी काँग्रेसीची याचिका न्हयकारतना हायकोर्टान 10 आमदारांचे बीजेपीत विलिनीकरण मानून घेतिल्ले. विधिमंडळाच्या 2/3 विलिनीकरणाक पक्ष संघटनेची मान्यताय नाशिल्ल्यान ते पक्षांतर थारता असो काँग्रेसीचो दावो. The Supreme Court briefly heard the special leave petition filed by Congress leader Girish Churankar pleading to disqualify those 10 MLAs who had quit Congress and merged into BJP. Basically, Girish Churankar has challenged the order of the High Court which had held that merger valid. Senior advocate P. Chidambaram had appeared for Girish Churankar. Now matter is likely to come up again after summer vacation before the Supreme Court. मुकेश कुमार फॉर प्रुडेंट. ब्रिटीश प्रधानमंत्री बोरिस जॉन्सन पयलेच 2 दिसाचे भारत भेटेर. शुक्रारा दोनूय प्रधानमंत्र्याचे द्विपक्षीय बसकेत वेगवेगळ्या मळार कबलाती जाल्यो. मुक्त व्यापार, रक्षा, संशोधन आणि उत्पादन भागीदारी आणि मुक्त व्हिजा विशीं चर्चा जाली. UAE आणि ऑस्ट्रेलिया उपरांत चालू वर्साच भारत ब्रिटन मुक्त व्यापार कबलात तडीक लावपाचो संकल्प हे बसकेत जाला. हमने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की है. रक्षा क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, डिजाइन और डेवलपमेंट सभी क्षेत्रों में यूके द्वारा आत्मनिर्भर भारत के समर्थन का हम स्वागत करते हैं. इनसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति में और क्लाइमेट चेंज से निपटने के प्रयासों में भी मदद मिलेगी. Today, we're announcing new measures to make it easier to export UK-made medical devices to India and ensure mutual recognition of UK higher education qualifications. And as the next round of talks begins here next week, we're telling our negotiators, get it done by Diwali in October. This could double our trade and investment by the end of the decade, widening that living bridge into a multi-lane motorway pullulating with beautiful jointly made electric vehicles and creating hundreds of thousands of new jobs in both our countries. That our partnership can deliver for our people for generations to come. Thank you all very much, and thank you, Prime Minister Modi. Thank you. Thank you. केंद्राकडच्यान गोंयाक फाटल्या आर्थीक वर्सा 2352 कोटी येणावळ आयल्या. GSTचे 1758 कोटी. 60व्या मुक्ती वर्सा खातीर स्पेशल फंड म्हूण 150 कोटी आसात. ते भायर केंद्रीय स्किमींचे 216 कोटी. कोविड पॅकेज म्हूण 7.5 कोटी. केंद्राच्यो 51 स्किमी गोंयांत लागू ना. 39 स्किमींचे DPR गोंय सरकारान केल्यात. तातूंतले 10 क्लियर. केंद्राकडच्यान गोंय सरकाराक फाटल्या अर्थीक वर्सा खातीर 2352 कोटी रुपया येणावळ आयल्या. तातूंत 60व्या मुक्ती वर्सा खातीर म्हूण 150 कोटी रुपयांचो आस्पाव आसा. GSTचे 1758 कोटी. आरोग्य क्षेत्रा खातीर 31 कोटी 45 लाख. थळाव्या संस्थांक 78 कोटी 50 लाख. कोविड स्पेशल फंड 7 कोटी 60 लाख. भांडवली गुंतवणुकीक 111 कोटींचे रीण. केंद्रीय स्किमीचे 216 कोटींचो आस्पाव आसा. केंद्राच्या स्किमींतल्या 51 स्किमींची गोंयांत अंमलबजावणी जावंकूच ना. गोंयांत 44 स्किमीं खातीर DPR तयार करून 37 केंद्राक धाडले. तातूंतले 10 मान्य जाल्यात. मंजुरी मेळ्ळ्या तातूंत येरादारीचो 1, विज्ञान तंत्रज्ञानाचे 4, पर्यटनाचे 2, खादी आनी ग्रामीण उद्देग बोर्डाचो 1, उद्देगांचो 1, एनिमल हजबंड्रीच्या एका स्किमीचो DPR आसा. DPR करून केंद्राच्यो स्किमी हाडूंक गोंय सरकारान कन्सल्टंट नेमला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
बिगर ISI हेल्मेट घाल्यार हेल्मेट घालूंक नाशिल्ल्यात जमा. ट्रॅफिक एसपीन पोलिसांक सर्क्युलर जारी केला. पणजे भाटल्यांत गव्हर्नमेंट क्वॉर्टर्सांतल्यान केंद्रीय हायवे मंत्रालया मेरेन नॉन ISI हेल्मेटा विशीं ईमेल कागाळी पावल्यो. ताची दखल घेवन पोलिसांचे फर्मान नॉन ISI हेल्मेटांनी गाडी चलयतल्यांक कसलीच सुरक्षा मेळना म्हूण हेल्मेट घालूंक नाशिल्ल्यांत जमा धरून तालाव. मडगांवचो ज्वेलर स्वप्नील वाळके खून प्रकरणात वापरिल्ली मोटार चोरयेचो आरोप आशिल्ल्या ओमकार पाटील आनी मुस्तफा शेखाक पणजे JMFC कोर्टान सोडले. ह्या दोगांनी मडगांवच्यान बोलेरो चोरिल्ली आनी ती वाळकेचो खून करपा वेळार वापरिल्ली म्हूण आरोप आशिल्लो. वाळके खून प्रकरणात दोगांची ट्रायल चलताली. 2 सप्टेंबर 2020 दिसा मडगांवचो ज्वेलर स्वप्नील वाळकेचो खून जाल्लो. ह्या खुनाक वापरिल्ली बोलेरो पुलिसांनी जप्त केल्ली. बोलेरो दोना पावल्याच्या निकलस रॉड्रिग्जाची आनी ती ऑगस्टाक चोरयेत गेल्ली म्हूण तपासांत स्पश्ट जाल्ले. घरफोडी आनी मोटार चोरयेंत ओमकार आनी मुस्तफाचो हात आसा म्हूण केस. ट्रायल कोर्टान दोगांयकूय सोडटना निरीक्षण नोंद केलें तें अशें. प्रतिवादी पक्षान दुबाव उक्तायला. आरोप सिद्ध करूंक जमूंक ना. तपासांत खुबश्यो त्रुटी आसात. घरफोडी करतना जनेलाचे ग्रिल्स मोडून उक्ते केला म्हूण दावो केल्लो. ते ग्रिल्स तपास अधिकाऱ्यांनी जप्त करूं ना. हे विशींचे फोटोग्राफ्सूय रेकॉर्डा खातीर जोडूंक ना. आरोप आशिल्ल्यांनी बोलेरो चावी नासतना कशी चालू केली तें सांगपाक प्रतिवादी पक्षाक जमूंक ना. आरोप आशिल्ल्यांनी गाडी चालू कशी केली ते विशीं तपास अधिकाऱ्यांनी स्पश्ट सांगूंक ना. This acquittal of Omkar Patil and Mustafa Sheikh may affect the Swapnil Walke murder case also, because it is the case of prosecution in Margao police that these accused had come on that stolen Bolero car when they killed Swapnil Walke. Mukesh Kumar for Prudent. घेऊया एक बारीक सो ब्रेक, परत मेळया. आता पळोवया निकतीच आयिल्ली खबर. In 2013 Tahalka rape case, the High Court has granted Goa government leave to appeal, challenging the verdict of the trial court acquitting accused Tarun Tejpal. The High Court has admitted appeal of Goa government and has directed the registry to register the appeal in the register, and the hearing, that means final hearing, will come up according to the serial number. The High Court has observed that prosecution has succeeded to make prima facie case, and the evidences and the testimonies are needed to be reappreciated. तुमकां खबर आसा की 21 मेक फाटल्या वर्सा गेल्या वर्सा ट्रायल कोर्ट म्हणजे सेशन्स जजान तरुण तेजपालाक एक्विटलाची ऑर्डर दिल्ली आनी त्याच प्रमाणे स्टेटान गव्हर्मेंटान अपील फायल केल्लें बिफोर दी ऑनरेबल हाय कोर्ट. अँड तांची अशी मागणी आशिल्ली कोर्टा समोर की ह्या ऑर्डरीची फर्दर हें जावचें, अपील तांचें एडमीट करचें. आनी आज ऑर्डर दवरलेली ती वॉज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द पॉयंट ऑफ वेदर लीव इज टू बी ग्रांटेड एज पर प्रोसिजर. सो त्या प्रमाणे हायकोर्टान आमचें आनी सरकाराचे दोगांयचे वर्जन्स आयकून आज तांकां लीव टू अपील ग्रांट केल्ली आसा. कोर्ट हॅज बीन सॅटिस्फायड ऑन द ओनली ऑन द एस्पेक्ट ऑफ प्रायमा फेसी केस दॅट देर इज अ ग्रावंड टू टेक अ रिलूक एट द ऑर्डर. अपील तांचें आतां हियरिंगाक येतलें आनी ताजेर फुडें मागीर कोर्ट परत चिकित्सा करतलो वेदर द ऑर्डर ऑफ द लर्नड सेशन्स जज इज करेक्ट ऑर रॉंग. आमी आनी एक रिट पिटिशन फायल केल्लें फॉर रिलीज ऑफ पासपोर्ट ऑफ तरुण तेजपाल. तातूंत आमकां इंटरीम रिलीफ ग्रांट केल्लें आसा आनी कोर्टान ट्रायल कोर्टाक डायरेक्शन दिलां की आमचो पासपोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ रिन्यूवल रिलीज करचो म्हणून. आनी देर आफ्टर कोर्ट वील कन्सिडर अवर अदर एस्पेक्ट फॉर रिलीज ऑफ द पासपोर्ट. प्रोसिजराचे प्रमाणे जेन्ना लीव टू अपील ग्रांट जाता इट्स अ मॅटर ऑफ कोर्स. इट इज नॉट दॅट दिस इज अ डिफरंट केस. इट हॅपन्स एज पर प्रोसिजर इन ऑल मॅटर्स वेर लीव इज ग्रांटेड बाय द ऑनरेबल हाय कोर्ट. इफ द अक्यूज्ड वॉज ऑन बेल जाल्यार बेल कंडिशन्स जी ओरिजिनली ग्रांट केल्ली आनी ती जर बेल कंडिशन्स वायलेट करूंक ना कन्सर्न पर्सनाक जाल्यार ऑन द सेम बेसीस ताका दोज बेल कंडिशन्स आर कंटिन्यूड. सो सिमिलरली हायकोर्ट हॅज सेड की ज्या अर्थी सरकाराची अशी कागाळ ना की आमी खंयची बेल कंडिशन्स वायलेट केल्ली आसा म्हणून,
त्या अर्थी ऑनरेबल हायकोर्टान म्हणलां की सिन्स दिस इज द सिच्युएशन वी हॅव टू अपियर बिफोर द लर्नर ट्रायल कोर्ट अँड वी शूड बी एडमिटेड टू बेल on the same conditions as were initially imposed against us. So that is your situation. मुकेश कुमार for Prudent. TCP मंत्र्यान 500 स्क्वेअर मीटर बांधकामा TCP मुक्त केली खरी, मात पंचायतींनी हप्तेगिरी चालूच. विजेचे उणावाचे संकट, काबार जाल्ले पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि भर म्हूण पंचांची हप्तेगिरी. GSIचो सरकाराचेर आनीक एक पावर बॉम्ब. अध्यक्ष कोचकारान दाखल्या सयत बॉम्ब घालो. उद्देग वयर सरतले जाल्यार खंय हप्तेगिरी आदी बंद करात. So what happened when they went for construction license? This particular punch started asking 6 lakhs rupees as a bribe to pass that to give that construction license. So they asked their consultant to go and approach him. The consultant went to his house and then he came down to 4 lakh. He tried to convince him that he is getting only 2.4 lakh for entire designing the project and executing it. So this went on and he offered I think some 25 lakhs and all. He was not budging down. So then he complained to me as a president of GSIA. So I took up the matter with the CM, I took up the matter with the CS, I took it up with other Panchayat minister. So some people started saying you don't pay. See, the don't pay is not a solution, because what happens, the project gets delayed and this company cannot afford. Now see, it's such a shame that this is a German based company. They had to approach their German consulate, and then the Indo-German consulate in Goa had to go and interfere in this. This gives the bad signal. So I urge the people in the power to do certain take up certain policy decision so that there is a good ease of doing business in this state. आता 5 ते 11 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांक कोविडाचे वाशीन. ड्रग्स नियंत्रण संस्था DGCAन बायोलॉजिकल ईच्या कॉर्बेवॅक्स वाशिनाक 5 ते 11 वर्सां पिराय गटाच्या भुरग्यांक इमर्जन्सी वापरपा खातीर मान्यताय दिल्या. हे वाशीन आंगाक सुये वरवीं दिवपाचें. मोर्जे बाग वाड्यार दिल्लीच्या एका पार्टेन पारंपारीक पायवाट बंद केल्या म्हूण इशू. महिला बाउन्सरान बायलाचेर हल्लो केला म्हूण पेडण्यां पोलीस स्टेशनाचेर तांणी कागाळ केल्या. शापोरा न्हंय लागसार ही जमीन खंय दिल्लीच्या एका पार्टेक विकल्या. पंचायतीची परवानगी नासतना खंय ताणें थंय काम सुरू केलां. एक्शन घेना जाल्यार रस्त्यार देंवपाची तांची शिटकावणी. काल एक मोर्जी असे इन्सिडंट घडल्या की जेंचे लोकांचे पारंपारीक पायवाट आशिल्ले आणि थंय स्मशान जागा आशिल्ले ते कोणाक तरी दिल्लीकारांक विकल्या कारणान ती जागा अडोवपाक आयल्या. तेची केसी सध्या कोर्टान सुरू आसा. पूण तेंचे लोकांचे जे बागवाडा मोर्जे हांगा जे लोकांचे जे पारंपारीक जी वाट आसा पायवाट ते खंय तरी आडयल्ल्या खातीर थंयसरले स्थानिकान तांकां जाप विचारपाक गेले. त्या वेळार थंयसरले जे दिल्लीकाराचे जे बाउन्सर आसा तेंच्यांनी हांगातले जे महिलांचेर मारहाण केल्लेले प्रकार असे घडलेले असतात. एकंदर ते सध्या आता पेडणे पोलीस स्टेशनात तक्रार केल्या FIR केलेले असतात. आम्ही गेट सगळी बंद केली. गेट बंद करते आम्ही सगळे जाणां येयले आनी आमी दुकलतना ते तेंच्यांनी लेडीज बाउन्सर हाडले. ती भितरल्यान गेली आनी म्हाका भितरल्यान उडयली आनी ती सर पांयान सारकी ना. तिका दुखल्ली तिका तिच्या चेडवान उखल्ले. तेजे उपरांत आमकां तेंच्यांनी तांकां भायर घेतली आनी आमकां भितर एलाव करूंक ना भायर येवपाक. ते दुखलपाक लागले. आमी जेन्ना दुखल्ले पळय तेन्ना ते पत्रे तेजे हातीक लागले. सगळ्यांक कितें कितें जालें सर. ती जाली तितके आमकां तेंच्यांनी आमचेर हे फातर मारूंक लागले. आमी दुखलून ती भायर येयली पूण तेंच्यान तितक्यान ट्रक हाडून हे लोबर वतले. हांगा बसता आमची वाडी हांगा बसता म्हणटा आमकां कितें हांकां येता वयता फकाणां करतात कितें करतात. इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर म्हणटात ती बसता थंय सर फातर वतल्याचे फुडें बशे बसता. आनी ती पळय कोण बाउन्सर लेडीज हाडलेली न्हू ती बियर एंड स्मोकिंग करून थंय बसलेली केटी.
आणि त्यांनी म्हाका एकरान ते धुकल्ले अविका म्हणून तिचेर नाव ज्यांनी आयच्या आयज ही वाट क्लियर करपाची आणि फेन्सिंग सुद्धा आसा इल्लीगल आसा फेन्सिंग एक्चुअली सीआरझेटान पडटा ती तेंच्यांनी क्लियर करची ह्या आयज नाजाल्यार फाल्यां 2 दिसांक तेंच्यांनी क्लियर करपाची नाजाल्यार आमकां लास्ट हातीन कायदो घेवपाचो पडटलो हे तुमकां सरळ सांगता कंप्लेंट दिल्या मारल्या म्हणून अजून कंप्लेंट दिवंक ना तू पण कित्याक मारली हे आमचे हे घालताले पळय आमचे हाडयताले पळय तेन्ना ती धुकलून घालताली तेन्ना ती तेंच्यांनी मारले बाउन्सर कसले येयल्ले पळय लेडीज बाउन्सर येयल्ले तुमच्या कडसून परमिशन घेवंक ना न्हू सो आमकां हे सगळे डेमोलिश जाल्ले जाय तुम्ही करतले डेमोलिश म्हणजे आता बघा तुम्ही इलिगल हा ते इलिगल हा कळले रे पण त्याका प्रोसिजर आसा आम्ही आता तू आयज कंप्लेंट दिलो आम्ही नोटीस काढली रोखडे डेमोलिश तुमकां दिले तेन्ना आमी हियरिंग आमकां 26 तारखेर दिले विदिन 26 तारखेर पयलीं आयज 22 तारीख हे मारले पळय ब्लॉक केली सेक्रेटरी लिव्हर आसा ते कशा माहिती आसा अजून मॅटर आसा कोर्ट मॅटर आसा कळ्ळें ना कोर्ट मॅटर आसलो म्हणून ताणी आपले काम करप ना न्हू तोपर्यंत ताणी काम बंद दवरप ते आमकां मान्य आसा म्हणून आमी तेका हियरिंग लायल्या कित्याक बरेपणान आमच्या लोकांक वाट जावपाक जाय न्ही फातोड्ड्या स्टेडियमाची सध्या दशा जाल्या अचकीत पावस आणि वाऱ्यान खंय स्टेडियमा वयले पत्रे उडोवन गेल्यात 11 तारखेक एकदा उडोवन गेल्ले आणि 10 दिसांनी परत पत्रे तशेच लोंबकळत आसा म्हूण स्टेडियमा लागसार रावपी लोक सांगतात खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सरप्राईज व्हिजीट दिवन कांयच फायदो ना सगळे आसा तशेंच म्हूण लोकांची कागाळ एप्रिलाची 11 तारखेर मोड जावन फातोड्डा स्टेडियमाची पत्री उबोवन गेल्ली तशेंच रात्री परत वारें आयलें आनी पत्री परत उबोवन गेली शेजाऱ्याक रावतलो लोक स्पोर्ट्स मिनिस्टर गोविंद गावडे लागीं मागता तांणी हाचेर लक्ष घालचें आनी फावो ती एक्शन घेवचें म्हूण रात्री फर्स्ट 1 तारीख पत्र पडलेली इनकम टॅक्स स्ट्रक्चर अजून तेंगा लावता आनी कोण येवन ते पत्री काडपा पळय आय काल 22 तारीख काल रातची बोर फार्माला आनी कितली पत्री पडल्या हिंगा थिंगा लोकां गाडयो बडे चकले सगळ्यात पयर गोविंद गावडे सकाळ फुडें सरप्रायज दिलें खंय वॉट इज द यूज हें काडून जाल्यार सरप्रायज कोण लोक नासतना समोर येयलो मी तो नेक्स्ट टायम माझे गोंदवाडे मातसो पत्ते सरप्रायज दी आनी आमकांय सरप्रायज दी काडून ओके थँक्यू वाऱ्याची ती लूज जाली ती पोटाय दिसता पत्ते ते वाऱ्या सगळं लूज जाला न्ही काय खबर कोणी काडपाची आमकां डेंजर सारकी पोटे गाडयो बडे भायर आहाय मागीर गाडयेचे पडले कोण दिता पयशे प्रुडंट मिडिया खातीर फातोड्डा सावन साबीर डायस ही आशिल्ली मिड डे अपडेट परत रोखडेच मेळ्या प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट ट्विटर ॲप फेसबुक टाटा स्काय ॲप जिओ TV ॲपार बी प्रुडंट बी सेफ कीप वॉचिंग प्रुडंट